त्यांनी येऊन म्हाका सांगलें तर सांगतकच हांवें आतां सगळ्यांक हें केलां इन्फॉर्म केला पण हांगसर सदांच रातच्यो म्हटल्यार अशें नाका जाल्ली हें जाता झगडी आनी कोण कोण लोक येवन असो चरस गांजा सोरो बिरो पितात भुरगीं आनी झगडी बिगडी सदांच चालू आसता हांगसर सो हांवें खूब फाटी अशी कंप्लेंट बी केला आनी आतां ही फर्स्ट टायम अशें इन्सिडंट जाला की कोणाक हाडून मारून उडयला हांगसर सगळीं लोक मरे भिता रातची 7 जाली का कोण भायर सरना हांगसर कितें नाका जाल्यार एक्टिविटी हांगसर चलता म्हणून गाडी बी फोडटाय गो हय आनी रिवेंज घेवपाक म्हणल्यार दुसऱ्या दिसा येवन मागीर काचो बिचो फोडटा घराची आनी हेची दारांची गाड्यांची वगैरे हे नासधूस करतात त्या खातीर लोक हांगसर लोक भिता. At the preliminary stage, I can't tell you anything, but it appears from the scene of offence that a murder has been committed. The deceased person has been identified to be one Prasad Patra alias Sevi Patra, resident of Chikali, Vasco. He was also earlier involved in a murder case committed about 18 years back. Further investigation in progress to establish the facts and also to trace the accused persons responsible for the said crime. ते घरान गांजा मारता म्हणून कंप्लेंट केली पुलीस स्टेशनार तेन्ना पासून कांय एक्शन घेवना पुलीस येयले कोणाक ते पळयले आनी कोण मेळना म्हणून गेले ते ट्यूबलायट नासलेले ते लायट बसून घातले आमी लोक खूब येता म्हणून चेडवांक तशें घेवन येताले ते कोण येताले ते खबर ना हांगातले आमचे वाड्याले न्हू वयरसून म्हणजे लास्ट तेंपार खंयचे येताले आनी आयज आतां म्हाका कळ्ळें हांगा मर्डर जाला म्हणून तेन्ना हांव पळोवपाक गेल्लो हांगा न्हू आमी खूब पाटी पुलिसाक हांव जेन्ना PI पासून न्यू येयलो तेन्ना पासून PI मेळ्ळो तेन्ना पासून PI सांगलेलें पळय हांगा अशें चरस गांजा चलता तो म्हणटालो कोण मेळटा ते मेळोंक जाय म्हणटालो कोण हांगा खूब पाटी पयला गुंडा बिंडा येवन हांगा रावताले ते घर बंद आहा म्हणून मागीर आमी ते लायटी घातल्यो हांगा रातचे कोणाक विचारल्यार कोणाक खबर ना म्हणटा काय